तिच्या भाव भयणींनो, आमचें जिवीत ह्या संवसारांत चलता आनी आमचें जिवीत संवसारांत बरे भाशेन चलूंक आमकां वेगवेगळ्यो भांडावळी आसात आनी आमकां वेगवेगळे मनीस आसात, वेगवेगळे काम करपी आसात, सेवक आसात. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमची नदर आमचे सिवील सर्वंट्स जे आसात तांचेर एक मारुया. आयज आमकां पयल्या वाचपान मेळटा तो एक सिवील सर्वंट, वो पॉलिटिकल आमच्यान म्हणपाक जाता. तो एक राणयेचो, इथिओपियेच्या राणयेचो आख्खो कारबार सांबाळपी, खेरीत भाशेन भांडारां जीं आसात तीं, ट्रेजरर तो. तर हे भाशेन आमचें जिवीत ह्या समाजांत चलतलें, मुखार चलतलें जाल्यार असल्यो वेगवेगळ्यो जुट्ट्यो आसात. आनी ह्यो जुट्ट्यो जेन्ना घेवपाक कोणाकूय विचून काडटात, चडशे जांकां विचून काडल्यात ते बरे आसतात, देवभिरांतीचे आसतात, परजेच्या मोगाचे आसतात, काम करूंक जाय तसले आसतात. त्याच बरोबर आपलो घोराबो सांबाळपाक जाय, उदारपसण जावपाक जाय, हेंय आसता. पूण मुखार वेता वेता भोव थोडे आसात तशेंच बरे उरतात. आनी जे कोण बरे उरतात ते सुभागी, तांकां शाबासकी. पूण जायते जाण बाबडे ह्या सिवील सर्वीस जी आसा तातूंत, वो राजकीय सेवा जी आसा तातूंत, वो समाज सेवा आसा तातूंत एके भाशेन घुस्पतात आनीक पातकान पडटा. भाव भयणींनो, आयज आमचे जे सिवील सर्वंट्स आसात तांकां एक प्रश्न करपाक गरज, वो तांणीच एक प्रश्न करपाक गरज. हांव खंयचे वाटेन वेतां, कित्याक भितर चल्लोलो आनी खंय पावलां. भोव करून वावर करपी आसात, हो वावर जरी तर बरो जालो, आमचे सिवील सर्वंट्स आसात तांचो, जाल्यार आमचो देश आनी आमचें राज उंचल्या पांवड्यार पावतलें. उदारगत आमची कोणाच्यान आडावंक जायना. पूण ज्या वेळार हे सिवील सर्वंट्स जे आसात ते आपलें काम सारकें करिनात, तेन्ना आमच्या देशाची उदरगत आपल्या आपूण देंवता, प्रोडक्टिविटी जी आसा ती देंवता. आनी हें जावपाक थोडीं कारणां आसात. थोडे फावटी ह्या वावरांत भितर सरल्या उपरांत वेगवेगळ्यो ताळण्यो, आशा भितर सरता. कित्याक आमकां आनीक जाय, पागार आसा, पूण तातूंतले भायर आनीक कितेंय जरी तर मेळटा जाल्यार वावर दुसरे भाशेन ताळणेंत पडटा. जायते जाण सिवील सर्वंट्स. थोडी फावटी दबाव आसा, प्रेशर, आनी हो प्रेशर म्हणटा तो चडसो पॉलिटिकल प्रेशर. ह्या दबावान जायते फावटी आपलें काम एके भाशेन करपाक जाय आसलें तें ते दुसरे भाशेन करपाक पावता. एके भाशेन दुसरे भाशेन म्हणल्यार सारकें परजे पासत करपाक जाय आसलें, सारकें ह्या राज्या पासत, देशा पासत करूंक जाय आसलें. पूण जायते फावटी ह्या दबावान, पॉलिटिकल प्रेशर भोव करून तुका हांगासान थंय ट्रान्सफर करतलो, मेमो काडटलो आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू, हें सगळें घेवन जें कितें करूंक नाका आनी जें तें करचें नासलें तें करूंक पावता. आनी जायते फावटी ह्यो वस्तू वायट. आनी हे जे कोण पॉलिटिकल प्रेशर घालता तांचे गुलाम जाल्ल्या भाशेन. हातूंत एक प्रश्न जे कोण सिवील सर्वंट्स आसात तांकां ही ताळणी जेन्ना येता तेन्ना तेणी चिंतपाक गरज, पॉलिटिशियन जो आयिल्लो आसा, ताका लोकांन विचून काडलेलो आसा, तो चड तेंपूतलो काय हांव सिवील सर्वंट आसा तो चड तेंपूतलो. कित्याक जाका मत मारून विचून काडलेलो आसा ताका आमी पॉलिटिशियन म्हणटा, ताका आमी मंत्री म्हणटा 5 वर्सां. पूण जो सिवील सर्वंट आसा तो आपल्यो डिग्री घेवन, वावर करून हो जॉब ताणें घेतला, तो 5 वर्सांनी वचपाचो न्हू. एक फावटी ताका पर्मनंट जॉब मेळ्ळो, तो रिटायर जाव पासून त्या जॉबान आसतलो. म्हणटा चड कोण पदवेदार जालो, पॉलिटिशियन जो दबाव घालता काय हो सिवील सर्वंट जो आपलो वावर करता देशा पासत, परजे पासत. हो प्रश्न जायते फावटी विचारिनासतना दबावान पडपाक, ताळणेन पडपाक आनीकूय कारणां आसात. तातूंतली एक म्हणल्यार भिरांत. कित्याक म्हाका भिरांत दिसता एक सिवील सर्वंट कसो. कोणाची भिरांत दिसता? म्हाका दिसता ताच्या हातांत पदवी चड आसा म्हणून. भोव करून सिवील सर्वंट्स आसात ते पॉलिटिशियन्स आसा तांकां भियेतात, ट्रान्सफर करतले आनी कितें करतले. आनी ह्या पासत आपलो वावर जो तांणी हातान घेतलेलो, मोगान घेतलेलो, बरेपणान घेतलेलो, सगळ्या प्रमाणीकपणान घेतलेलो, तातूंत निसरतात, पडटात. आनीकूय थोडी फावटी कारणां.
आशा वाडटा, दुसऱ्या लागीं चड आसा, आनी दुसऱ्या लागीं चड आसा तेन्ना म्हाकाय चड जाय. आनी जेन्ना चड जाता, वाडटा तुजी गिरेस्तकाय, तेन्ना तातूंत एक इगो म्हणलेलो आसा, इगो चडटा. म्हजीच मिजास, म्हजे लागीं इतलें आसा, हांव इतलें जोडटां, म्हज्यान हें करपाक जाता. वय घोडये सोत, कित्याक तुज्या हातान पदवी दिला, तुका हें खेरीत देणें दिलां म्हणटच तूं व्हड. पूण हें व्हडपण तुजेच मिजास करपाक न्हय, पूण खालतीकायेन जरी तर हें तूं उपयोगाक घालताय जाल्यार हो देश, हो लोक आनी हें राज तुज्यान वाडोवपाक जाता, सुदरावपाक जाता. जे आनी कोणाच्यान जायना ते आमचे सिवील सर्वंट्स आसात, तांणी आपले सेवे चाकरेन करपाक जाताच. तातूंत हो वावर करपाक आडकोड येता जायते पावटी, आळसाय. काम करून करून थकल्यात, कितलींय वर्सां जालीं त्याच कदेलाचेर आसात, आनी आतां वाज येता काम करपाक. तें आनी कोण फाटल्यान आसा तो करतलो, वा आनी कोण जुनियर्स आसात ते करतले. म्हजो हांवें काम करून करून सोंपलां, आतां जें कितें जोडलां तें हांव एन्जॉय करतां. जायते पावटी असली ताळणी आमच्या सिवील सर्वंट्सांक येवपाक शकता. आनी तातूंत जायते जाण खरेपणी बरे प्रमाणीक आसात, आनी हे जे कोण प्रमाणीक आसात, बरें करपाक सोदतात, सोत उलोवपाक सोदतात, तांकां जायते पावटी पिडापीड. आनी ही पिडापीड पडटली देखून बरें करचे सुवातेर बरें करिनासतना रावतात. घडये वायट करिनात, कांयच वायट करिनात, पूण बरें जें करपाक जाय आसलें आनी ह्या वावरा वरवीं आमची उदारगत जावपाक जाय आसली, तो वावर करिनासतना रावतात. आनी हें सगलें जाल्या उपरांत भोव करून घडये रिटायर्ड जातात, तेन्ना मागीर घडये चिंततात, कितें हांवें कितें केलां, कितें करूंक ना. आनी तेन्ना घडये आमी देवाशी वेता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता हो इथिओपियेकार, तो जात्रेक वेता, म्हणजे देवाचें दर्शन घेवपाक वेता. इतलें सगलें ही कांटाका इथिओपियेची राणी जी आसा, ताचो सगलो हो भांडार आनी भांडाराचो कारबार आनी अधिकार सांबाळ्ळ्या उपरांत आतां देवाक मेळूंक वेता. आनी देवाक मेळूंक वेता तेन्ना ह्या मनशा सवें जरी तर आमी पळयत जाल्यार ताचे भितर खालतीकाय आसा. देव आपूण लागीं सरता. हो एक सूर एक वाटेर वेता, चल वचून ताका मेळ. फिलिपाक आत्म्यान धाडलो, आनी फिलीप जेन्ना ताचेशी पावलो तेन्ना हो व्हड मनीस, अधिकारी भांडाराचो, ताका ताणें प्रश्न केलो, कितें वाचता तूं? वाचता तें समजता म्हूण तूं? हो येदो व्हडलो अधिकारी म्हणटच ताच्यान सोंपेपणी म्हणपाक जाता आसलें, तूं कोण रस्त्या वेलो विचारपाक म्हाका? हांव जाणा सगलें, आय एम द ऑथॉरिटी. खालतीकाय आसलेलो मनीस तो म्हणटा, हांव वाचतां, पूण वाचता तें म्हाका समजना. यो म्हजे बराबर गाडयेन बस, आनी म्हजे गाडयेर बसून म्हाका तुज्यान जाता जाल्यार हाचो अर्थ दी. एक खालतीकायेन भाव भयणीनो, हो सिवील सर्वंट जो आसलो ताचें आख्खें जिवीत बदल्लें. ताणें जिवितान कितें केलां, कितले पावटी पडला, हें घडये आमकां कांयच सांगूंक ना. तो बरो काय वायट, प्रमाणीक काय अप्रमाणीक, तेंय आमकां सांगूंक ना. पूण एक वस्त आमकां ह्या आयच्या वाचपान दिश्टी पडटा ह्या इथिओपियेकारा विशीं. तो खालतीकायेन देवाक भेटूंक सोदता, देव भिरांतीचो मनीस. आनी देव भिरांतीच्या मनशा सवेन देव आपली ओचोरयां करता. आनी देखूनच फिलीप ताचे गाडयेर चडून ताणें ताका ती समजणी दिली. इजायास प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचतालो, ताची समजणी दिली की सोडवणदार मेसियस आमचे पासत आयला, आनी ताका कश्ट आयलो, ताचो जीव काडलो, आनी ताणें आपलो जीव आसा तो आपणा पासत न्हू, पूण आमचे पासत, आमचे सोडवणे पासत दिला. ही आनी हेर दुसरी शिकवण फिलिपान ताका जायती दिली. आनी शुभ वर्तमानान जशें जेजून म्हणलां, कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. म्हजो बाप जरी तर ताका हाडिना जाल्यार ताच्यान म्हजेशी येवंक जायना. आनी दुबाविरेत आमचो सर्गीचो बाप आमकां सगल्यांक जेजूशी हाडटा. आमी कोणूय जावं, बो करून आयज आमी नियाळटाव तेन्ना आमचे सिवील सर्वंट्स जे आसात, वेगवेगळे तरेचो वावर आमच्या समाजान करतात, तांकां देव परतून परतून आपणाशी हाडटा. आनी हाडपाचे असल्यो सवलती, ऑपॉर्च्युनिटीज जायत्यो दिता. जे भाशेन ह्या इथिओपियेकाराक ही ऑपॉर्च्युनिटी देवान दिली.
जंय खुद जेजूचो आपोस्तल आपूण चलून आयलो आनी ताची समजणी दितली. आनी सगळे खालतीकायेन जेन्ना ताणें ती मानून घेतली तेन्ना खुद ताणें आपणें मागलें, म्हाका पवित्र स्नान घेवपाक कितें आडखड आसा, उदक आसा, ह्या उदकान घेवपाक जाता. आयज जरी तर हे भाशेन जालें जाल्यार थोडे जाण रोखडेच बोवाळ करतले, कन्वर्शन, कितेंय जाल्यार कन्वर्शन. आनी मागीर कन्वर्शन बंद करपाक कायदे काड, कायदे मोड. जांच्या हातान पदवी आसा, बो करून हे आमकां दिसती पडटा आमचे पॉलिटिशियन्स आसात ते करतात. आनी जायते फावटी आमचे सिवील सर्वंट्स आनी ब्युरोक्रेट्स आसात तांच्या हातान ही पदवी आसता, पूण तेय बीन मारली आपली सई. थोडो वेळ जांच्या हातान पदवी आसा ते खरे पदवेदार जे आसात तांचें जिविताय चलयतात. आनी ह्या पासत आयज आमकां सुसेग ना अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. तर भाव भयणीनो, देव जेन्ना आमकां आपणाशी ओडून हाडटा, जो कोण खालती आसा मानून घेता आनी खालतीकायेन मानून घेता ताची सगळी कुशालकाय ताणें पवित्र स्नान ताका दिलें. फिलिपान ह्या इथिओपियकाराक पवित्र स्नान दिलें आनी ताणेंच न्हय, त्या उपरांत तो आनी ताचो आख्खो घराबो जेजूचो पाटलावदार, जेजूचे पाटलावदार जावन बेस्ते न्हू कोणें फोर्स केला म्हण न्हू, कन्वर्ट केला म्हण न्हू, पूण आप खुशेन मागून घेवन देवाच्या उतराची समजणी घेवन. तर आमकां हे एक सगळे आसात, आमी देवाच्या उतराची समजणी घेवया. देव आपणाच्या वेचून काडलेल्या मनशांक आमचे सभेन धाडटा, समजून घेवया, ओळखून घेवया. जरी तर कसल्याय वायटान वो अप्रमाणीकपणान पातकान घुसपल्ले आसात, बो करून एज सिवील सर्वंट्स घुसपल्ले आसात जाल्यार दोळे उगडपाचे आनी देवाशी येवपाचें आनी सदांच खुशाल जावपाक वेचून काडपाचें आयज हो सयेग आसा. ह्यो संवसारीक कुशालकायो जरी तर आमी वेचून काडटा जाल्यार सांगपाची हांवें गरज ना, ती थोड्या वेळाची. थोडो वेळ वडवीक मेळटली, थोडो वेळ दुडू मेळटले, थोडो वेळ पदवी आसतली, पूण ती थोड्या वेळाची. पूण सासणाची जरी तर जाय जाल्यार यो जेजूची मानून घे, हो उलो जो मारलेलो आसा तो मानून घे आनी त्या पासत प्रमाणीकपणान जिये. म्हणटच आयज सगळे सिवील सर्वंट्स जे आसात तांकां एके वाटेन शाबासकी आनी दुसरे वाटेन उलो. परतून देवाशी येयात, परतून जेजूशी येयात. म्हजेशी येता ताका हांव केन्नाच परो घालचो ना, म्हजेशी येता ताका केन्नाच उपाशी उडोवचो ना, जेजून सांगलेलें आसा. तर जेजूशी रावून आमी काम करप म्हणल्यार प्रमाणीकपणान काम करप. जें कितें वायट आसा, कसलेय वायटान जरी तर सांपडलेले आसात जाल्यार तातूंतले भायर सरप आनी बरें आसा तें करप, हेंच करपाक खेरीत भाशेन आमकां सगल्यांक. आनी भोव करून आमचे सिवील सर्वंट्स आमच्या देशाचे, आमच्या राज्याचे आसात, तांचे पासत आमी मागुया. जो कोण हो उंडो खाता तो केन्नाच मरचो ना. ह्या दिसांनी आमची ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं आमचे फिरगोजेन कुमन्यांव घेवपाक आपली तयारी करतात. दुसऱ्याय जायत्या फिरगोजांनी आमची ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं पयले फावटी जेजूक कुमन्यावाच्या रुपान घेवपाक तयार जातात. ह्या सगळ्या भुरग्यां पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया, खरो जिवो देव तांकां मेळूंक आनी तांचें जिवीत सदांच खुशालकायेचें आसूं. आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आमकां ताणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार.